रक्षा करून पावोय कारण तू कडप दोनिया जिवितातूं जरू दोनिया आमकां भुरग्यांक वाडटाक तुज्या रक्षा करून पावोय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को डिसिल्वा हाच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण देवान दिवंक मागुया. दुसरें दिसा आमी भेटयता फ्रांसिस्को आनी सांताना फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया रिचर्ड गोन्साल्वीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज एलेक्स डायस आनी फामील भावार्थाची दिवटी पेटयता. देवान तांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बो करून जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आनी संवसाराचे शांती पासतूय मागुया. बापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेश क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. जाकोबाक 12 भुरगीं आसलीं आनी निमणीं 2 जुझे आनी बेंजामीन हांची चड आपुरबाय कोत्तालो. जुझे एक गूण आसलो सपना पारखिपाचो आनीक बापायन ताका कितें आंगोस्त केलें. आंगोस्त ताणें न्हेसूंक जाय आसलें तें. हेराबांक निड्डूकाय जाता आनी ताचो राग काडटा. ताची खबर आमी आयकतले आयच्या दिसाक. देव ताका खंय पावयता तें आनीक भावान एकलो ताका पूण ताणें ताका बक्षिलें. आनी मिसान आमकां फावो तो वांटमेचे खातीर सुरवातीकूच त्याच फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव पडिलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता आनी तितून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो अपराध सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. भोव दयाळ बापा फ्रांसीस तुज्या पुताच्या मरणाचो दिसाचो आमी आयज उगडास करता. तुजे मीत मेन नासले काकुतीन ताका वेंगोय आनी जे भोगता सांगाती सासणाय सूख फावो कर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवो चलयता सासणांच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. इजिप्ताच्या देसान दुकोल पडलो तेन्ना लोक फारोवा कडेन जेवूंक खावंक मागूंक लागलो.
पूण फारोवान इजिप्तकारांक सांगलें, जुजेशी वचात आनी तो तुमकां सांगता तें करात. आख्खे पृथ्वीर दुकोल पडलोलो. जुजेन आपले गुदां उगडले आनी इजिप्ताच्या लोकांक ओरव दिलो. इजिप्त देसान दुकोल वाडोवन गेलो. आख्खे संवसारांतलो लोक जुजेशी जुजे कडेन ओरव विकतो घेवंक इजिप्ताक वेतालो, कित्याक आख्खे पृथ्वीचेर मारेकार दुकोल पडलोलो. कानानाच्या देशांतूय दुकोल पडलो देखून हेर लोकां बरोबर इस्रायलाचे पूत ओरव घेवंक आयले. आख्खे देशान जुजे राजवट चलयतालो आनी तोच सगल्यांक ओरव विकतालो. जुजेचे भाव गेले आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. तांकां पळयतूच जुजेन तांकां वळखले आनी तांकां 3 दीस बोण दवरले. तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हणलें, हांव सांगता तें तुमी करात आनी तुमी जिवे उरतल्यात, कित्याक हांवूय देवाक भियेता तसलो मनीस. तुमी प्रामाणीक मनीस जाल्यार तुमचे मदल्या एकल्यान हांगा बणकोणींत रावचें पडटलें. पूण हेरांनी ओरव घेवन दुकोलाक सांपडलोल्या तुमच्या कुटुंबाक पावूंक वचूं येता. पूण तुमच्या धाकट्या भावाक म्हजेशी तुमी हाडूंक जाय. हे भाशेन तुमचीं उतरां खरीं म्हूण गमतलें आनी तुमी मरचे नात. आनी ताणें तशें केलें. ताणीं एकामेकाक म्हणलें, आमच्या भावाक लागून आमी खरेंच गुन्यांवकार. आपली दया करात म्हूण तो आमचे लागीं मागतालो तेन्ना काळजान तो कितलो दुखेस्त जाल्लो तें आमी पळयलां. तरूय आमी ताची काकलूत केली ना देखून आतां हें दूख आमचेर आयलां. आनी रुबेनान तांकां जबाब दिलो, भुरग्याक वायट करिनात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक नासलें, पूण तुमी आयकूंक ना देखून आतां ताच्या रोगताचो हिशोब आमी दिवचो पडलो. ते उलयले ते जुजेक समजलें म्हूण तांकां कळूंक ना, कित्याक तांचे मदें समजणी दिवपी कोण एकलो आसलो. जुजे तांचे सोडशिल्लो कोडसरलो आनी रडलो आनी परतो येवन तांचे कडेन उलयलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. सगळीं म्हणुया, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. सितार वाजोवन तांकां दिनवासात. 10 तरांची कोन्नरी धरून ताका सोद गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे एकमतीन स्तोत्रां गायन आनी ताची वखाणी करात. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. राष्ट्रांच्यो मान्यो सर्वेस्पोर फिसकटायता. परजांच्यो कल्पना तो निर्फोल करून सोदता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासनाची ताच्या काळजाचे अंत्रेक संस्थीचे संस्थीक तोखता. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करता, ताचे मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवता, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. उद्गार. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोलतात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Sorry,
Salves corações vos सर्वेस्पर तुमचे सव्यासूं मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान आपले 12 शिसां कापून हाडून जेजून ताका मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्या आत्मे काडूंक आनी सगळे जिन्सां पिडाक रोग बरो करूंक ताका पदवी दिली. 12 दोरदूतांची नांवां ही पयलो पेद्रो म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेद्याचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी दलुसुदार मातेव, आल्फियाचो पूत जाकोब आनी तादेव, उर्बेवो सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. हे 12 जाणांक जेजून अशो उपदेश दिवन धाडले, ऑन बार त्याच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारिकाच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायेलाच्या घराण्यांच्या सांडलेल्या मेंढऱ्या सशें वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें जाकोबाक 12 भुरगीं आसलीं आनी 12 भुरगीं पिणान बांदो. जुजे किरीत गूण आहलो आनी ताका सपनां पडटालें कितें जावपाचें आहा त्यो वस्तू सपनां पडटाल्यो. आनी जेन्ना सकाळचे ते आपणाचो नस्तो खुत्ताले जाकोब आनी ताचे भुरगीं, तेन्ना म्हणटालो तो, डॅडी म्हाका राती हें सपन पडलां. आनी तोच समजून दितालो ह्या सपनांची कितें जातलें तें वा कितें जालां तें. दुसरो दीस येयलो, चाव पिताले, आपणाचें नस्तो करताले, बाराबर बसून पोत्तून सांगतालो, डॅडी राती म्हाका हें सपन पडलां. आनी समजणी त्या सपनांची. दुसऱ्या भावाक निड्डुकाय जावपा लागली. कित्याक बापायन जुजेक एक किरीत आंगोस्त्र केल्लें, कालोफर. हांव सिमिनारींत सालिगांव आहलो तेन्ना हें ऑपेरा आमी केल्लें. जुजे सपनाकार फादर जॉन बातिस्ट वेगास आमचो प्रोफेसर, ताणें आमकां शिकयल्लें. आनी पोत्तून हांव पिल्ल्यान आहलो तेन्ना सिमिनारींत पोत्तून केलें कालोफर ड्रेस, नांव दिलें कालोफर ड्रेस. आनी हो टायसन शिकोवपा येता तो म्युजीक, ताणें पार्ट केली जुजेची कालोफर ड्रेस. म्हटल्या एका दिसाक भयणान बांदो हे बावताचे मेंढऱ्यांक चोरोवंक गेल्ले. लेट जाली येवपाक. आनी बापूय जुजेक म्हणटा, आरे तुजे भाव येवंक नात, मेंढरे चोरोवंक गेले ते येवंक नात, तूं सोदीक वच मातशें. आनी तो सोदीक वेता तांच्या. आनी हे भाव पयस आसतना म्हणटा, पळय सपनाकार येता, मारुया ताका आमी, मारुया. आनी रुबन म्हणटा ताचें ना, आमी आतां आयकलां रुबन व्हडलो भाव, कितें जाल्यार आमच्या रोगताचो भाव, आमकां कितें मेळटलें मारून. आनी उपरांत घडोवन बांदो जुदा ह्या घराण्यांतलो जेजू आयलो. म्हणटो जुदा म्हणटा ताका मारचो न्हय आमी. आनी इस्माएलीत आमी जाणां अब्राहामाचो चाकोनीचो पूत,
इस्माएलीत ताका म्हणटाले. ते वटेन पासार जाताले, येताले वयताले येताले वयताले. कितेंय जाल्यार आमचो भाव आमी ताका विकूया, 20 नाण्यांक विकूया. आनी बाक 20 नाण्यांक विकता आनी ताका घेवन वेतात, इजिप्तान घेवन वेतात. पूण भाव आयचें वाचप आमी आयकलां ते भाशेन मागतालो तेंच्या लागीं, करिनाकात, म्हाका विकिनाकात, विकिनाकात. आनी शेवटाक जुजे फारावाच्या पालासींत पावता. फारावाकूय जायतीं सपनां पडटात, जायतीं सपनांत पडटात. आनी ते पालासींत जायते मनीस आहले, ही सपनां पारकितात पूण ओड सारको न्ही. फारावाक जुजे मेळ्ळो. जीं फारावाक सपनां पडटालीं तीं जुजे पारकितालो आनी सारकीं जातालीं. जुजे सांगता तें सारकें जातालें. आनी आपुरबाय जाली फारावाक जुजेची. आनी ताचो सगळो कारबार ताच्या हातांत घातलो, जुजेच्या हातांत घातलो कारबार. तूं चलय, हें राज म्हजें तूं चलय. आनी बूक पडटा भयणान बांदू, बूक पडटा इजिप्तांत बूक पडटा, इजिप्ता भायर बूक पडटा. आनी फारावशें येता लोक, आमकां जेवण ना, जुजेशें आसा तो सांगता तें तुमी करात. जुजेच्या हातांत सोडलेलें. जायतो लोक येता. तांचे मदें कानाचो लोक, हे जुजेचे भाव येतात, जुजेचे भाव येतात. आनी जेन्ना येतात तेन्ना भिडांत बांदू जुजेन ताका वळखिले, हे आपणाचे भाव म्हूण वळखिले. आनी तेन्ना 3 दीस ताका तसोच दवरता, कांयच करिना. आनी 3 दिसांतूच भिडांत बांदू सांगता, हांव देवाक भियेतां तसलो मनीस. तुमी एक काम करूंक जाय. तुमकां घरान एक धाकटो भाव आहा, म्हजे ल्हान, तें म्हणिना, आपूण म्हणिना, धाकटो भाव आहा, ताका हाडात. पूण हें गॅरंटी कशी मेळटली तुमी ताका हाडटले म्हणून तुमचो मोद हांगासर रावचो पडटलो, एकल्यान रावचो पडटलो हांगासर. आनी तयार जातात, हें करूंक तयार जातात. आनी जुजे बक्षिता ताका. म्हाका इतलो म्हळ्या भाशेन वायट केलें पूण बक्षिता देवाचो मनीस, बक्षिता तो देवाचो मनीस. आनीक भिडांत बांदू बक्षून हें ताचें नातें पिड्यार जाल्लें तें परतून घडोवन हाडटा, परतून घडोवन हाडटा. तर आयज आमी पळयता जुजेन बक्षणें दिलें, बान ताका विकलो 20 नाण्यांक. आनी विकतोच हें सगळें ताच्या मनांत येता आनी भितर वचून रडटा, तो रडटा पूण बक्षिता, बक्षिता. C25, page number 39, C25.
म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. सर्वेस्परा फ्रांसीस, तुज्या पुताच्या मरणाच्या वार्षिक दिसा तुका वमतां त्या फारीकपणाच्या वाखणणेचे योजना वरीत जे भक्तां बरोबर सासता तुका वाखाणूंक दयाळपणी ताका व्हर. ही आमची कालती मागणी मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां बरया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर कार्यानी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागीपुनो जिवंतपणाचो बरो वासो दिलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमो जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा भारत्याचें जिवीत सराना तें बदलता, हें संवसारांत बिराड मोडून वेता आनी सर्गा सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गीच्या सल दळबरां सांगाती जे मोहिमेच कितोन एकाच तड्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ते आमकां आमचे सुम्या इस क्रिस्ताची कूडी आनी रगत. आपले कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हजें उगडासाक करात. बावार्ताचो गुड पोरगो तुया. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केली दिवंक आमी तुका दिनवासता. आनी जेच कुडो रगो शिवतेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले
आमचे पयशे बेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा सिमा आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे ह्या देखी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय सरस्प्रा चाकरा फ्रांस्काची काकूत कर ताका संवसारांत ते आपण वेलाय तसो पयशे नाना वरी जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताजे बरोबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान उदार बापा सर्व नोंदण वैभव तुका सासणाच्या सासणाक जुजेन बॉक्सोणें दिलें आपणाचे बाग इतली दारुणाय बांनी ताजे सगळें दाखयली जेजूय आमकां सांगता बोक्सात ज्या मापान तुमी बक्षितात त्या मापान देवूय आमकां बक्षितलो हें मनान धरून आमी आमच्या आपा म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या राजमकायो तुजी कशी सगळ्या आतां आमचो दिसतलो गिरायज जमकाली आमी आमचे इतलेल्या आमकां तशी आमची सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दयागण जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवां शान ओतरेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय सुमेज क्रिस्ता तुवें दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ सो जेत राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माय मोगान आमी शांती हो जेजू ह्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
रात्विया प्रिचे बापा फ्रांसीस तुझ्या पुता खातीर भेटयल्लें बलिदान आनी आमची मागणी दुयेन मानून घे. हाचे काकुतीन ताची पातकाची सर कोतां धुवन काळ मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घाल. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सासूत आदाराचे माये पडे म्हाका जे पांयार हांव प्रार्थना दवरता सगळो म्हजो विस्वास तुजे कोण म्हजे आयकता सगळ्यांनी तुका पातळ्यांनी आशीर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजेताय खात्री जशें हांव सत म्हणटा ह्या सर्वसांची आसा जायती पावटी आदी जावन पडली कित्याक हांव जाणा म्हजो दिन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका म्हजो दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजे पातयेवन पूण बेता पातकाच्या तुजो आदार म्हाका जायत म्हूण करता उपकार संभाळ तुजे ताय. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे अशें हांवें केन्ना म्हाका तो मेळो उदी करून ह्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणून तुका माये म्हाका सासू तराची माये नेहमी नाका हांवें सांगूंक तुज्या देवा. सासू तराची माये सासोत आदराची माई सासोत आदराची माई Bhagyanti Mari Adati Udustaka Polya Mozut Goroskot Kata Mag Ujipasun Da Sharatin Devacha Muneranchi Vinod Kosogle Deva Kutulia Ustrem Pasot Bau Kuzada Sogle Tat Zosastanza Tuka Keliamca Asrai Saibini Esme Christat आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक ज्या जपाचेर उपकार आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फाव जावं मायपणाचो आला शिरो भोगूंक सदां काळ फोड तुजो सडवणीचो तूं जे येता राजवट चलयताय सासनांच्या सासना आमचो आदार सुम्याच्या नांवार सुम्या म्हजे मागणें आयक सुम्या आसून तुमचे सोबे प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या चाकरां फाव कर सदांच बगूंक तुजी कुडीची भलायकी मनाची शांती आनी अनुभव आदारान
भाग्योन सदांच आंकवामरेच्या ती निवारूंक आनी काळाचे कोंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाची दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुमेज क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जोटण करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पुता आत्म्या आदी जे आतां राजभोग चलयता सासनांच्या सासनांक सासू आदराचे मायेचे मागण्या वरवीं सुविधा देव देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर देवूं आनी सदां काल तोगूं